सो गायज हे पळय हांगा येयला आनी झाडू तोंडां घेवपाक फुडें सरला. हे पळय चालू हा घेवप घेतलोय. तुका एलिस्टरान काल सांगला साकाचे 2 ड्रेस शिवून दिता म्हणून तुका आनी ना पळयात 15 मिनटां हा पिक्चर स्टार्ट जावपाक आनी हेणे पयलींच पॉपकॉर्न घेतला. पयलींच हे मोव जावचें ना. अवी हे चश्मा पळय कसले दिसता आकाचेर पळय बरें दिसता मरे. सारकें हें काय दिसलें कोंबडी कही हे कितें केस कसले हें आई बाबाचा आशीर्वाद उठता मरे दी 5000. उत्ता म्हणजे स्मूथनिंग करपाक 5000. कुटनिंग म्हणजे स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग 5000 दी. कुटनिंग म्हणजे स्मूथनिंग हेअर स्मूथनिंग करपाक म्हाका 5000 जाय. हेअर कुटनिंग म्हणजे तेतून हेअर कापिंग तेतून हेअर कापिंग झाले 10 रुपयाची म्हाका हें हाडून दी हांव कापिंग करून दिता तुका एकदा फुकट कातरलेले मरे तू फुकट फुकट करून दिता तुझे काम. बरे कापता. तुझे एक काम कर तुझे फुकट हांव कुडनिंग केसांची माझ्या वाट लावन उडयली. तुझ्या कुडनिंग हांव फुकट करून दिता दी. पळय बरे दिसता मरे. 150 रुपया दिता तुका. पळय काय बरे एक काम कर हांव कशें दिसता सिरम हाड आनी लाय Comment तकले करून सांगात म्हाका. गू हो दिसता काय बू गोवा दिसता म्हणटा तुमी मात बू म्हणू नाका आतां पयलींच सांगता. सो गायज आतां आमी येयला मुवी पळोवपाक मॉलदे गोवान आनी हे पळय हांगासर गाडी लावपाक जागोच नासलो. आमी सोदून सोदून गाडी लायल्या. रेनकोट भितर घाल रे म्हाजो. पागल आवडत तू पागल अवडत घे. जाले कितलो लोक आसा पळय हांगासर. जागो गाडी लावपाक जागोच ना. पळय मरे ना मरे जाल्यार सोदून सोदून कित्याक लायला तो. अवी हांवें आयकलां तूं आतां म्हाका मॉलान बरे कपडे घेवन दितलो म्हणून. तुका एलिस्टरान काल सांगला साकाचे 2 ड्रेस शिवून दिता म्हणून तुका आनी ना म्हाका ड्रेस जाय. म्हाजे कडेन ड्रेस ना. आतां आमी येयल्लेली आसा मॉलान मुवी पळोवपाक येयल्या. पळोवया आतां लोक खूब आसा न्हू आनी आयज आमी कसली मुवी केल्या खूब पळय टिकेट ती तुमकां दाखयता मागीर. आश ते पुतिया इतली म्हाजी तरी हायट आसूंक जाय आसली. लांब लांब सारकी मज्जा येवपाची. स्टायल हे कितें स्टायल कसली तर ती दातोळी स्टायल. तू चुप बस. हाक तू म्हाका हांगा शॉपिंग करपाचें आहा म्हणून हांवें आयकलां म्हाज्या खातीर. जाता जाल्यार करुया शॉपिंग. कितें मगो तू पचकयता व्हडल्यान उलोवंक जाय हांगा मॉलान. बेश्टोच ते कॅमेराचेर आवाज येवचो ना. थंड मारी जाय. लग्नाचेच आहा मरे शेरवानी बी. मागीर शेरवानी घालून म्हाका वचोंक नाका लग्नाक बीन कोणाच्या फ्रेंडाचें लग्न आहा न्हू म्हाका. खंयच्या फ्रेंडाचे आहा? आहा अब्बा डब्बा जब्बा आहा मुगो कितें आमकां स्पेशल. हय पळोवया आतां. आतां पळयात हांगासर बुकां आहा पळय हांगा. अवी कितें म्हणटलो सांग. ही सगळीं बुकां आपण वाचल्या. हांवें नासलें केन्नाच पडूंक ना म्हाका बुकां बिका काय आवडना. अवी पळय टिकेटी काडूंक गेला. कितें जालें अवी. अवी ही सगळीं बुकां तुवें वाचलाय न्हू. कितें कसले भामटे चोडू पळय. हें घेवया म्हटलें हांवें कितें पॉपकॉर्न पयलींच घेवया नाका खंय. पयलींच खंय घेयत जाल्यार काबार जातलें खंय रोकडेंच. कसले चाप्टर हें चोडू. पिक्चर स्टार्ट करचे पयलींच खाताय मरे तूं सगळें आनी काबार. मागीर खावपाकूच व्हरता न्हू तें. घेतलोय दी मरे. हें धर गो तूं. पॉपकॉर्न तुका कित्याक तो. हांव खायना पॉपकॉर्न. दिता कोण. तूच खा. वाह 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 वाह. आतां हे सगळे पॉपकॉर्न तूं एकले खातलें. हांव पॉपकॉर्न खायना. हा पॉपकॉर्न कितें सकयल मसालो चाडटा तर. हांव
हांव काय तशें पॉपकॉर्नाचे हे खाता बेश्टे हे आतां तूं काबार करतलो अजून पिक्चर काय start? अजून पिक्चर स्टार्ट जावंक ना म्हणजे हे कितें म्हणटा ते घे आनी घरा वच म्हणटा म्हाका पॉपकॉर्नाचें हें हांवें सारकें तसलें काय म्हणून हांव तुका इतलेंच म्हणटा अजून पिक्चर स्टार्ट जावंक ना आनी हे पयलींच काबार जातलें अरे काबार करपाक हाडला नाल्यार कित्याक हाडला तर ते पॉपायक बांदपाक पिक्चर पळयता आसतना खावंक जाय पयलींच खायनात आतां सांजी घेता चल या यो चल आणि ऍक्सिडेंट त्या मुलीचा झाला आणि तुमकां खरें सांगू म्हाका न्हू अशें हे हेअरस्टायल म्हाका आवडना एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार हेल्मेट घालता न्हू हेल्मेटान कितें जाता जेल पासून कितें लायलें न्हू जाल्यार मागीर ती सगळे हेल्मेटाची काडटा अशी केस बरें अशें करता ते मागीर परत घालले ते अशें जाता आनी मागीर बरी बरी चेडवां म्हाका पटोंक जाय ती मागीर पटना कांयच जावचें ना बरी बरी चेडवां मागीर म्हाका पटोवंक सोदता जाल्यार ती पटना हें मागीर अशें कर कितें फायदो उरला खड्डो जा खड्डो तकलो हेवान खड्डो जा हय हेका हें घालून दिवपाचें भितन पॉपकॉर्नान आपूण पॉपकॉर्न खावचें ना आतां पळय कसलें गीट आहा पळय पिक्चर चालू जावचे पयलीं आयचो सगळो स्पॉन्सर हेजे कडल्यान घेतलो हांव घरा कडेन गेले न्हू घरा कडेन गेलो न्हू हेजे कडेन एक पोटली गई आयडी त्या पोटल्यान न्हू बरें 100 रुपया बीन घालून दवरल्या हे जेन्ना न्हिदता तेतूंतले 2000 काडटलो आनी दवरता म्हाका आनी म्हाका गाडयेक मागीर कितें बरें सामान हाडटा फक्त काबार न्हू पळयात 15 मिनटां हा पिक्चर स्टार्ट उठले जावपाक कित्याक? आनी हेणे पयलींच पॉपकॉर्न घेतला पयलींच एमो जावचें ना मोव जावपाक कितें तर ते आई ती आई डब्यान कितें? घालून दवरपाक 15 मिनटां जाली पिक्चर 15 मिनटान पिक्चराक आहा कितें हेजे न्हू कितें हात पांय सगळे हात जाग्यार पांय न्हू. आसा आनी पचकयता आतां म्हाका पचकोवपाचें कामां पचकयना. अशी करता जाणा पचकय ना आतां हेणे कितें केला हो 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 हो. 2 नंबराचेर घेवन गेला हय. स्क्रिनीचेर पळयता जाल्यार भितर मराठी पिक्चर चालू आहा हो मागीर आनी तो थंयचरलो दादलो म्हणपाक लागलो हेका आरे तुजें तें पिक्चर लागोंक ना बसते लॉज काडटा ह्यो मोये मोये करता आमी मस्तीखोर गोवन्स आमचें कामूच मस्ती करपाचें तेंच हांवें केल्लो जाल्यार म्हाका 4 गायो घालतलो आसलो कसली गाई घालता सांग हांव चे ना ना डॅश, तसली डॅश, घाली ना डॅश. तसली घाली ना हय. हांव म्हणटा कसली च्या जाय तुका कुटी जाय दुदाची जाय अशें ह्यो म्हाज्यो गायो हेज्यो गायो कसल्यो बाबा म्हाज्या अमकें तमकें हांव बरें बापायचो भुरगें. फाट तुमी आयकला म्हाज्या तोंडांतल्यान गायो तेच्या हाडटा दवरता हांव हे पळय हे काबार जाय येयले पळय मुवीक ना ती पळय भायर बसल्या अर्दे वर पयलीं घेतलेले काबार जाले अर्दे जाले पळयात वा 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 हांव पळय भुरग्या भशेन करीत आहा काजी हांगासर बाबा को वो बुरा लगेगा वो मत करो सो फायनली आम्ही हांगासर येयली आणि आमच्या शेतार बसली आता मुवी कितल्यान स्टार्ट जातली रे आमी आता आमी बसली आता आमी गुफली ओगी रावले मुवी कितल्यान स्टार्ट जातली तुवें बूक केल्या सांग न्हू 6:30 कितें न्हू आणि ह्यो खायत आहा पळय मागीर 6:30 पिक्चर जाले काय मागीर आमकां वचोंक जाय वेब सिरिजाचो शूटिंग पळय पळय कितले केले अर्दे केला पळय अजून पिक्चर स्टार्ट सुद्धा जावंक ना हांगासर बसोन बसोन खायत आहा आमी हेका सांगलेलें घेवं नाका म्हणून पयलींच हेणे आज अर्दे वर आसतनाच घेतले कितें म्हणून म्हणटले हेका केन्ना जातलें पळोवया आतां सो गायज मुवी न्हू आतां काबार जाल्लेली आसा मुवी सारकी 3 वरांची आसलेली आनी आतां आमी वयता घरा कडेन तेजे पयलीं कितें खावपाचें बी आनी अवीक पयलीं घालपाक जाय टोपी म्हाका आतां हांगा येयला म्हटल्यार कितें तरी घेवन दिवपाकूच जाय न्हू कितें म्हणटात सारकें न्हू बाय चलता हेका खबर ना हेका हांव टोपी घालपाचें आसा तें पळयला जातो हें हांगा चॅक करपाक खंय गो कांयच ना मगो हांगासर म्हाज्या सायजीचें ना तुज्या सायजीचें कांय ना हांव कितें करूं तर सो गायज आमी न्हू आतां मॅक्सान वचून येयली थंयसरूय म्हाज्या सायजीचें कांय ना न्हू अवी आनी ह्या न्ही कितें अवी स्मार्ट बाजार या ही पळय बॅगा ही
तोंडा पळय झाडू तोंडा पपय खूप खूप कितें कितें आहा पळय कितें नाका रे फेस वॉश आहा मुगोल्ले बरें तेवटेन पळोवया फुडें पळोवया फुडें फावंडेशन करपा मेळटालें बरोचो हय पळयता फावंडेशन काबार जाल्लो म्हाजो पळय पळयता सो गायज हे पळय हांगा येयला आनी झाडू तोंडां घेवपाक फुडें सरलो हे पळय चालू आहा घेवप कितें म्हणटले आतां मेकअप म्हणटा चेडवांचे मेकअप म्हणटा पळय ते केन्ना बंद जायना घेवपाचे हे पळय आं हय हे पळय हें घेतलें पळय 1000 फटको घातला म्हाका 1000 फावंडेशनूच घेतला न्हू हांवें 1000 फटको मागीर तूं म्हणटा बरें दिसाना हांव आतां तुजें कितें आनीक कांय नाका आं? आतां चलया घरा आनी काय नाका आतां आनीक कांय नाका चल बाबा इतले खंय गेले न्हू म्हाका टोपी घालता खंयसरूय वळ टोपी चालूच आसता सो गायज आतां पळयात आमी खंय येयला ती अशो कसो व्हिडिओ येता रे सो गायज आमी आतां येयला बिर्याणी 2.0 बिर्याणी व्हरपाक आमकां आनी हांगासर पळयात बसपाक कांय प्लेस ना म्हणून आमी पार्सल घेतली आनी वयतली घरा कडेन पळय अवी गेला पार्सल घेवपाक कित्याक की हांगासर बसपाक प्लेसूच ना हे कितें कितले लोक आसा ते पळयात हांगासर सो गायज तुमकां खबर आसा हांगासरली न्हू बिर्याणी खूब टेस्टी आसता तुमी न्हू केन्ना ट्राय करूंक ना न्हू जाल्यार हांगासर येयात आनी ट्राय करात आनी हेंची रेट म्हणटाना सारकी कमी आमी हरशीं म्हणून हांगासर बसपाची आसली पूण कितें करया बसपाक स्पेसूच ना सो आतां आमी कितें करतली सांग पार्सल घेवन घरा वयतली ओके सो आतां गाडी स्टार्ट मारून पळोवया सो पळय कितले तेंपान गाडी स्टार्ट मारली रोखडीच जाली स्टार्ट पळय आनी हे सगळें सामान म्हाजें हेजें एरोक्साचें करता थोड्या दिसांनी काम तेजें रेडी सो हांवें हें बारीक सारीक केलां सो आतां लेट्स सी पेंटिंगाचें काम उरलां न्हू मागीर हेका एक अलग पेंट येतलो सीट चेंज जातले मागीर अंडरबॅली चेंज जातली खूब कितें कितें चेंजीस जातले सो लेट्स सी पळय फूल पावर हांगासर पळय हांवें गणपती लायला ओके आनी हांगासर पळय हांवें मुस्लीम देवाचें नांव बरयलां पळय सो आय बिलीव इन एवरीथींग अशेंच न्हू की बाबा हांव हिंदू आनी हांवें हिंदूकूच सपोर्ट करूंक आय बिलीव इन ईच एंड एवरी गॉड मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं कसलोय जेजू आमचो सगळे सो म्हाका कांयच अशें हें ना बिंदास हांव सारको फूल पावर ओके सो गायज आयज आमी गेलेली मुवी पळोवपाक कसली गो कसलें म्हाका नांव खबर ना कितें तरी योद्धा काय कितें तरी योद्धा म्हाकाच खबर ना एक्चुअली हा पिक्चर पळोवन येयला नांवच खबर ना पण आहले बरें आहले योद्धा काय योद्धा अशें कितें तरी ओके आहले आनी मेन म्हणटा ते झाडू टोना बीन घेतला तोंडाक काडपाक टोपी घालूकूच जाय ना. तू जाणा तुझ्या भाशेन काय कितें पिशा भाशेन रातचे चष्मा घालता अपना स्टाईल आहे नो वन कॅन ओनली रजनी कॅन रातचे 11:30 जाल्या आनी चष्मा घातले ओनली रजनी कॅन नो वन कॅन तकलो हैवान कळ्ळें तुका आनी मेन म्हणटा पळय तें फाल्यां नाल्यार परवां आमी बरी भोंवपाक वयपाची आसा डिसायड करूंक ना आयज बसतली रातची आनी चॅक करता सगळें ढोळटा खंय कितें बरें आहा तें आनी फूल पावर वयता सारकें न्हू हय आनी आमकां कोणी इनवायट केल्लेलें आसा जेवणाक तेंगेरूय वयता न्हू हय ती आमची एक फॅमिली जाल्लेली आसा सबस्क्रायबर म्हणूंक जायना यूट्यूब फॅमिली आमची न्हू हय कितें म्हणटा तें आनी येस मेन म्हणटा तें हांवें एक स्टेप अहेड घेतला म्हाजें एरोक्साचें मॉडिफिकेशन कितें म्हणटा तें इंजीन बीन कॅलिब्रेशन करून
CDI बिडीआय आनी रिमॅप मारलेलो आसा. सो आतां गाडी हांव चड करून फाल्यां नाल्यार परवा पेंटिंगेक सोडटा. मॅकानिकान सांगला म्हाज्या पेंटरान सांगला गाडी हाडून दवर म्हणून आसा. जालें तें फ्री जालो खंय तो आतां आनी पावसूय कमी जालो न्हू. आनी हे अचानक आयज परत पावस पडलो थंय मातशें वाट लागली. फाल्यां आनी परवा रेड अलर्ट आहा. फाल्यां आनी परवा काय रेड अलर्ट आहा म्हणून आमी कितें करता फाल्यां परवा काडटा आनी मागीर दवरता गाडी व्हरोन फूल पावर. आयज हांवें गाडी म्हाजी प्रिलिया स्टार्ट मारल्या चाक करून एका धपक्याक स्टार्ट गाडी. म्हाजी गाडी ती म्हाजी आपूण का बरें जालें स्टार्ट जालें ते म्हाका चोरया काडून फूल पावर सारकी न्हू. हय तर आनी मेन म्हणटा पळय ते आमी घेवपाचे आहा कनेक्शन वायफायचे. बरें पडटा न्हू आमकां तें. एक्चुली आमी ऑलरेडी एप्लाय बिप्लाय केले. तुमकां आतां फाल्यांच्या व्लॉगान कळटलें कितें आहा पळय तें न्हू. आनी येस व्हेरी सून आमी बाबा एक पावरफूल प्लॅन करपाचें आसा. कितें तरी मिटअप करपाचो. खूब दीस जाले तुमकां सांगतालो हांव मिटअप करया. फायनली करया मिटअप न्हू. आनी येस आमी न्हू ते रायडर्स बिडर्स ते कितें करता भायर वयता आसतना टुरींग सेटअप घेतात पळय कितें म्हणटा ती गॅस स्टोव आनी सिलिंडर मिनी सिलिंडर आमी तसले ऑर्डर मारलेले आसा. आमी कितें चिंतलां भायर आउटडोर कुकींग करतली म्हणून न्हू. आनी दोज हू आर इंटरेस्टेड टू जॉयन अस प्लीज जॉयन अस. ते बेवडे आनी ते बाकीचे तसले नाका. तुमकां हांव हात जोडून विनंती करता बाबा तसल्यांक हांव सपोर्ट करिना न्हू. तसले म्हाका एक खटकता जाल्यार हांव डायरेक्ट तोंडार दितलो बाबा आमकां अनसबस्क्रायब केल्या उपरांत कांय फरक पडना आमकां. पण आमी भोंवता जाल्यार एक बऱ्या लोकां वांगडाच भोंवता. फालतुरांक आमी सपोर्ट करिना. सो गायज दोज हू आर इंटरेस्टेड आमच्या वांगडा जॉयन जाया. तुमकां सांगता केन्ना आनी कशें पळय तें न्हू. सो आमच्या वांगडा जॉयन जाल्यार चला मेळया वांगडाच आनी कुकींग करया फूल पावर सारकी न्हू. पयात कहें कितें ते फूल पावर. कितें पळयता कितें पळयलां आनी तुका पळोवंकूच ना त्या वाटेन पळयता भूत येयला तो. सो गायज आयचो ब्लॉग कसो लागलो तुमकां कमेंट करून सांगा. आनी व्हिडिओचेर नवे आसा जाल्यार लायक करा. चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका न्हू. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओ. टील देन गुड नायट. बाय बाय.